कोणी उच्च नाही, कोणी नीच नाही असा माझा भारत. कोणी खालचा नाही, कोणी वरचा नाही, कोणी असा माझा भारत. कोणी अति श्रीमंत, कोणी अति गरीब नाही असा माझा भारत. कोणी बेकार नाही, कोणी भिकारी नाही, कोणी बेकार नाही, कोणी भिकारी नाही असा माझा भारत. कोणी कोणालाही भीती नाही, कोणालाही बेळसावत नाही असा माझा भारत. कोणावर अन्याय नाही, कोणाकडून अन्याय सहन करीत नाही, कोणावर अन्याय नाही, कोणाकडून अन्याय सहन करीत नाही असा माझा भारत. कोठून शोधून सापडत नाही बेईमान, सर्वत्र दिसतात इमानदार असा माझा भारत. श्रमाचे खाणारा ऐत खाऊ असणारा, श्रमाचे खाणारा ऐत खाऊ नसणारा असा माझा भारत. स्वतः मुखाने जगणारा, सगळ्यांना सुखाने जग म्हणणारा असा माझा भारत. स्वच्छता राखा. स्वच्छता राखता येत नसेल पण घाण तरी करीत राहू नका. सुखाने जगा तर दुसऱ्यालाही जगू द्या, पण दुसऱ्याच्या जीवनाची माती करू नका. शांतता राखा. शांतता पाळत नसाल तर गोंधळ घालत राहू नका. राष्ट्र उन्नती करा. अंगी देशभक्ती नसेल पण राष्ट्र बुडवू नका. सज्जनांना संतांना मान द्या, दुर्जनांना माती द्या, एवढे तरी साहस करू शकता. या कवीन जे काम केलं ना, तळागाळात काम केलं आणि ते काम, आणि ज्या मनशान म्हणजे त्या काळात गोंयांत सुरवातीची पिढी जी शिक्षकांची झाली ही सगळी भायल्यान म्हणजे गोंयच्या भायल्यान येवन तांणी अत्यंत ध्येयपूर्वक शिक्षादान केलें. त्या काळात म्हाका केन्नाय पयलींचे ते मेळटात, कोल्हापूर बेळगांव बी गेले जाल्यार ते सांगतात आपलो बापूय त्या काळात शिक्षक आशिल्लो. ताचें कॉन्ट्रिब्युशन अत्यंत महत्वाचें, कारण तेन्नाचे शिक्षक आनी आतांचे शिक्षक हातूंत भितर खूब फरक आसता. हांव स्वता दामोलीकर सरा कडेन शिकलां, सदानंद दामोलीकर. तेन्ना शिकप म्हणजे दामोलीकर सर होमवर्क केला जाल्यार थापड मारतालो. तो तूं कोण आनी कितें म्हणटा तें पळयनाशिल्लो, पूण तातूंतल्यान आमी शिकपाक पावले. तशी ही शिक्षकाची पयलींची पिढी पळय आशिल्ली आनी समाज घडोवपा खातीर खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. कारण तांणी त्या वेळाचेर ते शिक्षकाक पयशा कडेन गेले, ते पयशा खातीर गेले ना, तांकां समाज घडोवपाचो आशिल्लो म्हणून ते एट्रॅक्ट जावन त्या आज कशें आसा, आज 4th पे कमिशन, 5th पे कमिशन, 6th पे कमिशन, 7th पे कमिशन, आज मोठ्या प्रमाणाचेर तुका एटलिस्ट स्टेबिलिटी आसा. शिक्षकाक कंप्लेन करपा सारकी परिस्थिती आसता. त्या वेळार महाराष्ट्रांतल्यान जे शिक्षक लोक मडगांव येयले आनी त्यांनी ही संस्था स्थापन केली आनी ताका लागून आयज ह्या संस्थेचो हांव अध्यक्ष जावन पावलो. इतकेंच न्हय तर ते म्हाजे BA ट्रेनिंग कॉलेजांत शिक्षकूय आसले आनी आमी दोगूय नावेले रावताले. केन्नाय ते जेन्ना रिटायर्ड जावन अशे फेरी मारपाक येताले आनी म्हाका मेळटाले, सदांच सांगताले, किसन संस्था बरी चल्ल्या, किसन संस्था कशी आसा सांबाळा. म्हणजे तेका जरी संस्था तेणें स्थापन केली ते संस्थे बद्दल तळमळ आसली आनी तेंचे जे सांगप आसलें, आमकां शिकोवप आसलें, ते आचरणान हाडटाले आनी ते तेंच्या कवितेनूय दिश्टी पडटा.